नमस्कार. तुमचे जे रिपोर्टर सांगा येयले आयज खरंच खूप खुशी भोगता. कितलीशी वर्सां जाली जी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जो मेन विषय आसलो आमचो सगळ्यांक उगडास आसतालो जेन्ना पयले फावट लँडस्लायड जाले तारीवाड्याचेर आनी तेन्ना कितलीशी लोकांची घरां त्या लँडस्लायडा भितर डॅमेज जाली, घरां व्हांवून गेली. तेजे उपरांत फर्स्ट टायम गव्हर्मेंटान तेन्ना तांकां रिहॅबिलिट करपाचें म्हणून एक डिसिजन घेतलें आनी तारीवाड्यार तांकां रिहॅबिलिट केलें. तेजे उपरांत जो आमचो नॅशनल हायवे जो ब्रिज जाला आता तेजे लागून बायना एरियेनसून तो ब्रिज गेल्या कारणान कितलीशी लोकांची घरां गेली तेन्ना आनी तेन्ना तांकां रिहॅबिलिट करपाक लागून GRB कॉलनी थंयसर स्थापन केली. आनी आयज मोर दॅन 25 years जाले ते लोक थंय रावतात. आनी आयज जेन्ना जेन्ना हांव ते एरियेन वयता स्पेशली GRB एरियेन तारीवाड्यार जाल्यार त्या लोकांचो सदांच खुबशे विशय आसता. आमी पयला कितें तांकां थंय सदांच मेजर इश्यू आसलो म्हणटा सिवेजीचो इश्यू. सो इतली एवरी टायम ते सिवेज ओवरफ्लो जावप, थंयचे रस्ते नासले, बिल्डिंगेक पेंट केलेले नासले, लायट स्ट्रीट लायट्स नासली. सो हे विशय खुबशे विशय तेंचे आसलेले आनी मेजर इश्यू म्हणटा तांचो आसलेलो म्हणटा तो उदकाचो आनी दुसरो म्हणटा ती घरां आसा ती खंय तरी आपल्या नांवार करची म्हणून गव्हर्मेंट. आता 25 वर्सां जाल्या नंतर केन्नाच कोणें त्या विशयाचेर केन्ना लक्ष घालून नासलें आमचे नवीन. आनी जेन्ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसा खंयची गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी जेन्ना कोणाक दिता जाल्यार ती तेंच्या नांवार करपाक बिकॉज व्हेरी डिफिकल्ट. बट आयज खंय तरी जेन्ना जेन्ना हेंचो डिमांड येवपाक लागलो GRB कॉलनीचो तसोच आमचो तारीवाड्यार दुसरी GRB म्हणटा ती आमची बायना आसा जे सिल्वेजीकडे आसा पळय सायडीक भितर एक आमची रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची ते फिशरमॅनाक लागून तांकां थंयसर कॉलनी बांदली गेली. प्लस सड्याचेर आमचे आसा अशें धरून एक टोटल लोक जे आसा युनिट जे आसा तारीवाडा युनिट सड्यावाडी GRB बायनाचे युनिट केलेले अशे इट इज मोर दॅन 600 युनिट्स जे थंयसर आसा हेच्या अंडर आनी इतले फॅमिली थंयसर रिहॅबिलिट केलेले आसा. आयज जेन्ना हांवें हो प्रश्न असेंब्लीनूय कितलेदा उठयलो तेन्ना लोकसभा इलेक्शन येयलें तेन्ना स्पेशल हांवें मिटींग घेतलेली CMा वांगडा सगळे आमचे GRB तारीवाड्याच्या लोकां बरोबर आनी तेन्ना खंय तरी आमकां एक एश्युरन्स दिल्लें CMान कितें बाबा हो तुजो रिक्वेस्ट आसता आमी कन्सिडर करचें आनी त्या प्रमाणे आमी कंटिन्युअसली फॉलो अप करतालो आनी कंटिन्युअसली आमी चेअरमॅन जो रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन आसा तरी राजेश पाटील जो म्हाजो फ्रेंड आसा कुमारजीचो आमदार आसा तेका सुद्दां हांवें GRB कॉलनीन हाडलेलो लोकांचे इश्यूज तेजे फुड्यान दवरलेले आनी तेका सुद्दां पर्सनली सगळे इन्स्पेक्ट करून पळयलेले आनी तेजे लागून तेका आमी त्या टायमाचेर मेमोरंडम दिलेलो 18/10/2023 आनी तेजे उपरांत आमी CMाक मेमोरंडम दिलेलो हांवें डेटेड 1st May 2024. सो अशें कंटिन्युअस जेन्ना आमी फॉलो अप करपाक लागले तेजे कडेन ते सगळे आमी इश्यूज घातलेले मेंटेनन्स ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स युनिट मागीर सिल्वेज लायन नेटवर्क वॉटर रिक्वायरमेंट प्रोवायडिंग सेक्युरिटी सर्वीस रिडक्शन इन रेंट फॉर द युनिट आनी ओनरशीप ऑफ द युनिट. सो हे अशे आमी पॉयंट्स करून तांकां दिले. आता हेजे भितर ऑलमोस्ट आमचे 90% काम जालेले आसा. सिल्वेजीचे लायन फुल फ्लॅश कंप्लीट जालेले आसा. ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट जालेले आसा. आमचे GRBचे लोकूय आसा वांगडा तेवूय सांगतले प्रोवायडिंग सेक्युरिटी सर्विसीस हेवूय पयर आमचे एक्सेप्ट जालेले आसा. आता GRB भितर सगळे सेक्युरिटी गार्ड्स थंयसर आसतले हू विल टेक केअर ऑफ द न्यूसन्स जे न्यूसन्स थंय चल्ला पळय तेजे केअर घेवपाक लागून सेक्युरिटी गार्डाचे हे जालेले. रिडक्शन ऑफ रेंट फॉर युनिट हो एक सेपरेट इश्यू आसा तेवूय आमी घातलेले आसा. ओनरशीप ऑफ युनिट हो जो मेन आसलो जो ओनरशीप जी लोक रावता आयज कितें काम करतले कितें तेंचं रिपेरिंग करतले जाल्यार GRBचे परमिशन घेवचें पडटलें. सो तेज्या लागून आयज हांवें रिक्वेस्ट करून आयज जी काल 98th बोर्ड मिटींग जाली रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची आनी तेजे भितर हो जेन्ना प्रपोजल येयलो जाल्यार तेंच्यांनी आख्ख्या गोंया भितर लागताले तो फक्त मुर्मुगांव लागता आनी खंयसूनच लागता. सो हो टोटल जो फॉलो अप करून घेतलाय आनी तेज्या लागून हांव खूब 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 मनानसून धन्यवाद म्हणटा आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन राजेश फळदेसाय तेंच्यांनी एक हिस्टॉरीक डिसिजन घेतलेले आसा. कित्याक हांव हिस्टॉरीक कितें म्हणटा कित्याक इट वॉज इम्पॉसिबल एक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी इतले व्हडले युनिट्स जे आसा ते खंयच्या मनशाचेर ट्रान्सफर करून दिवपाक लागून. सो आतां हे डिसिजन ऑलरेडी बोर्डान काल जाल्लेले आसा तेज्या लागून हांव तांचो खूब आभारी आसा आनी त्याच प्रमाणे आमचे आख्खे वाड्याचे लोकूय खूब खुशी आसा खुशाल आसा कित्याक येदे व्हडले डिसिजन तेंच्यांनी सुद्दां ते सुद्दां
थोडे लोक असे उलयताले सर बिश्तो सांगता तर ते जावपान आमच्या नावार कशें जातले अशे लोक तांकां भडकयताले. बट जेन्ना जेन्ना विशय हांवें थोडे हातीन घेतलेले आसा ते लॉजिकल एंडाक व्हरपाचो हो म्हाजो सदांच प्रयत्न आसता आनी हांवें करून घेतलेले आसा. काही डिसिजन झालेले आसा. थोड्या तेंपा भितर बाकीचे फॉर्मेलिटीज करून जी ओनरशीप आसा ती त्या ओनर्सांक जेंका जेंका ते युनिट दिलेले आसा पळय तेंच्या नांवार जातले ते आनी ते म्हाका दिसता तांकां फुडें कसलोच त्रास जावपा ना. त्याच बरोबर सेकंड जो आमी प्रपोजल दिलेलो आसा की ऑलरेडी बिल्डिंग इट इज इन व्हेरी डेंजरस कंडिशन जे ताचे मेंटेनन्स नसल्या कारणान थंयसर प्रॉपर तांकां रावपाची तितले हायजिनीक ना ते. सो हांवूय पळयता ते. सो तेज्या लागून हांवें प्रपोजल असो गव्हर्मेंटाक दिलेलो की आमी थंयसर न्यू कन्स्ट्रक्शन करचें. न्यू बिल्डिंग खातीर जीआरबीचो खुबसो जागो थंय आसा आनी तो कालूय तेंच्यांनी तो क्लियर करून घेतलेलो पीपीपी मॉडेल थंय तयार करपाक जे ऑलरेडी लोक थंय रावतात तांकां थंयसर शिफ्ट करून ते डेमोलिश करून ती न्यू बिल्डिंगी बांदपाचो होवूय प्लॅन चलिल्लो आसा. सो दॅट ते जालें जाल्यार म्हाका दिसता तांकां न्यू युनिट मेळटलो जे ते आतां रावतात तितलो तांकां न्यू युनिट मेळटलो. न्यू कन्स्ट्रक्शन जाल्या उपरांत तांकां शिफ्ट केल्या उपरांत ते डेमोलिश करपाचे असो आमी प्रपोजल घातलेलो आसा. तोवूय काल एप्रूव्ह जालेलो आसा. तो जालो आसता जाल्यार दे वील बी मोस्ट म्हाका दिसता हॅपिएस्ट पर्सन आमचे जीआरबीचे. हो म्हाजो प्रयत्न चालू आसा आनी टोटल सीएमाचे जे ब्लेसिंग आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर आसा आमचो रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅनाचे जे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर ब्लेसिंग असल्या कारणान ते फुडें गेल्लेले आसा. खूब बरें दिसलें की बाबा आयज ही मेन गजाली जी आसा ती आयज आमी खंय तरी आमचे सक्सेसफूल जाता अशें आमकां दिसपाक येता. त्याच बरोबर एवरी टायम बिल्डिंगेचे मेंटेनन्स करप तेंचे बारीक बारीक इश्यू आसा पळय ते म्हणजे काबार जातले आनी फुडें त्रास म्हणटा ते जावपा ना. कित्याक जेन्ना तेंच्या नांवार जातले तेन्ना तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी जातली की बाबा ते जाग्यार घालपाचे मेंटेनन्स सोसायटी करून तांकां स्वता ते मेंटेन करूंक शकतले. सो तेज्या लागून म्हाका दिसता कितें आमकां तो त्रास जावपाचो ना. खरंच बरें दिसपाक लागलेलें आसा कितें येदो व्हडलो एक हिस्टॉरीक डिसिजन जाल्लो आसा. आनी परत एकदां आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे चेअरमॅन रिहॅबिलिटेशन बोर्ड राजेश फळदेसायचे हांव खूब धन्यवाद म्हणटा. आनी जितले आमचे रिहॅबिलिटेट जाल्लेले लोक आसा तांकां म्हाका दिसता एक तेच्या तोंडाचेर एक हांसरो आसा एक आनंदी वातावरण आसा. कित्याक बाबा जे डिसिजन ते म्हणटाले इट इज इम्पॉसिबल ते आयज आमी खंय तरी आमच्या सीएमाच्या आशिर्वादान हे पॉसिबल करून दाखयलेले आसा. तशें आमदार म्हणलेलें आसा एक लँडमार्क डिसिजन हिस्टॉरीक डिसिजन आज घडलेलें आसा. म्हाका दिसता एक अशक्य बाब ही शक्य जाल्ली आसा. हे जे डिसिजन आसा इट्स अ वेलकम डिसिजन आनी दिस इज ऑल्सो बिकॉज फॉलोअप ऑफ द आमचे आमदाराचे फॉलोअप आमचे श्री राजेश फळदेसाय आणि आमचे ऑनरेबल सीएम आमचे ऑनरेबल एमएलए राजेश फळदेसाय ऑनरेबल सीएम श्री प्रमोद सावंत यांच्या अथक प्रयत्नात हे आमचे निश्चय जाल्लो आसा. म्हाका दिसता दिस इज गोइंग टू मेक द पीपल ऑफ जीआरबी सेल्फ सफिशियंट. तांकां आपल्या बद्दल एक गर्व जाता की आपले आपण रावता ते आपल्या नांवार जावपाचें आसा. तशेंच आमी लास्ट टायम 2023 ती एक मिटींग घडोवन हाडलेली तेन्ना श्री आमचे ऑनरेबल एमएलए कुंभारजुंवेचे श्री राजेश फळदेसाय हे मुद्दामून आयिल्ले आनी आमी ते इन्स्पेक्शन करून घेतलेले फूल आमदार आशिल्ले सगळे आयिल्ले आनी तेन्ना खूब अशें आमकां त्रुटी दिसल्यो. सुरेज लायन वॉज नॉट प्रॉपर. द बिल्डींग वॉज इन अ व्हेरी पॅथेटीक कंडिशन आनी म्हाका दिसता असो डिसिजन जाल्ल्या कारणान ती सगळी जीआरबी कॉलनी जी आसा ती इम्प्रुवायज जातली. आनी म्हाका दिसता अशेंच लोकांची जे मनात जी भीती आशिल्ली की केन्ना ते बिल्डींग पडटा काय कसली रोगराई पसरता काय ही भीती तेंची आतां मनांतल्यान वतली. आनी म्हाका दिसता एक आनंददायी सिच्युएशन आसा मुरगांवांत जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता एक व्हडलें हे डिसिजन आमच्या श्री सकलभाई आमोणकर यांच्या नेतृत्वा खातीर घडलेलें आसा. आनी म्हाका दिसता अशेंच उदरगत मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जावची अशें हांव देवा कडेन मागयतां.